नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश पुरमामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. मरड धारबांदोडा बेकायदेशीर सुरू आशिल्ल्या चिऱ्याखणीचेर फोंडा पुलिशेन घातली धाड. एक पॉवर टिलर आनी हेर मशिनां केली जप्त. अनवळख्या आड पुलिसांनी कागाळ केली नोंद. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कुकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर केला बंद. भौशीक बांदकाम खात्यान सुचोवणी केल्या जारी. मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकराक सोमारा मेळटली खाती. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती. खातें वांटपाचो मुहूर्त थारलो, मात कोणाक खातें खंयचें अजूनय जालें ना निश्चित. खातीं वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार पळयता केंद्राची वाट. खासा रिपोर्ट. घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत आसतले उपलब्ध. सरकारी तशेंच कॉम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदिल्ल्या व्यक्तींक नोंदणी शुल्का सयत 10% दंडय भरचो पडटलो. म्हजे घर येवजणे खाला कितली आनी कोणाची घरां जातली कायदेशीर. मुखावयल्यो वेंचणुको दोळ्या सामकार दवरून केल्लो हो राजकी स्टंट तर न्हय नेमू. खासा रिपोर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारान. मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांकां खातीं वांटून दिवपा खातीर भाजपा फुडारी मुहूर्ताची वाट पळयताले. मदीं अमवास आयिल्ल्या कारणात खातें वांटप फुडें धुकल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. आतां खातें वांटपाचो मुहूर्त निश्चित जाला. दिगंबर आनी तवडकराक सोमारा खातीं मेळटलीं अशें दामू नायकान सांगलें. खातें वांटपा विशीं दामू नायकान नेमकें कितें म्हटलें तें आयकुयात. अमास आशिल्ली तांच्यांनी सांगिल्लें की अमाशेचे हातूंत भितर हें करनाका. कारण आमचे हातूंत भितर एक आसा की तूं हातूंत भितर बरें काम आसा तें मातशें पंचांग आनी हे तिसरी मुहूर्त पळोवन करता. मुहूर्त बरो आसा. अमास आयज मातशी वचूनी मुहूर्त केन्ना बरो आसा? सामको दामबाबा दीस अलॉटमेंट करपाक दामबाबा दीस सादारण खंयची मिनिस्ट्री कशी सोमारा येतलें रोखडेंच. तुमकां पयलीं सगळ्यांत तुमकां पयलीं घडली. काल विजयान एक तुगेलो स्टेटमेंट केला की हो सीएम इज ओव्हरलोडेड म्हणून. त्या संदर्भात कितें 45 ताजे कडेन 45 ताजे कडेन खातीं आसात. काय कमेंट करपाक चवथीचे पूर्वी येता काय बी. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांकां सोमारा खातीं मेळटलीं म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. पूण तांकां खंयची खातीं मेळटलीं तें मात जाहीर केलें ना. अमवास आशिल्ल्या कारणान खातीं वांटपाक वेळ घेतिल्ल्याचें दामू नायकान सांगलें खरें, पूण खंयचें खातें कोणाक मेळटलें तें मात स्पश्ट केलें ना. ताका लागून गोंयचें सरकार खातीं वांटून दिवपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पळयतात काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. खातें वांटपाचो मुहूर्त थारलो, मात कोणाक खंयचें खातें मेळटलें हें मात मुख्यमंत्र्यान अजूनय स्पश्ट केल्लें ना. खातीं वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार केंद्रीय नेत्यांच्या निर्णयाची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. ह्या खातें वांटपाच्या गोफुसावा विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात तें आयकात. आमी पळयलां 2 दीस जाल्यार मंत्रिमंडळाचो सोपूतवीध जालो. 2 मंत्री आमकां नवे मेळ्ळ्यात, पूण तांकां खातीं दिवना. 2 मंत्री सोपूतविधी जावनय 2 दिसां नंतर सुद्दां खात्या शिवायचे मंत्री ते आसात आनी ते फक्त मंत्री म्हणून सगळे कडेन वतात. आनी आतां दामू नायक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ताणें म्हणलां की 2 दीस उमास आशिल्ल्यान तांकां खातीं सोमारा मेळटलीं. ताणें सोमारा मेळटलीं म्हणलां, पूण हें खंयची खातीं मेळटलीं हाजे संदर्भांत सांगूं ना. ती सगळ्यांक सांगपा जाताली न्ही. खातीं आमी सोमारा दितले, पूण ही खातीं तांकां मेळटलीं हें सांगपाक कांय हरकत नाशिल्ली. म्हजे कोतान गोंयचे लिडर, गोंयचे सरकार खातीं तांकां खंयची दिवप हाजे खातीर पक्षश्रेश्ठीन जे कितें तांचे कडेन आदेश येतलो ताजी वाट पळयता. आनी हो आदेश कितें येतलो हें आमकांय खबर ना. आतां विरोधी पक्षांनी ऑलरेडी आरोप केला मुख्यमंत्र्या कडेन 42 खातीं आसात. त्या भायर बाकीच्या मोवीन गुदिनाच्या पंचायतीचेर हावळ येतली म्हणटात, आनी एका मंत्र्याचे आनी खंयच्याचेर नगर विकास खातें ताचेर हावळ येतली म्हणटात. सो मोठी मोठी खातीं घेवन जे बसल्यात तांची खातीं काडटले अशें म्हणटात. पूण मागीर आनीकय एक प्रश्न आसा की आनीकय एक व्हडली पुनर्रचना चवथी नंतर जातली म्हणटात. सो त्या चवथी नंतर खंय एकूण खात्यांची पुनर्रचणूक जातली. एक गजाल कशें तुमी पुनर्रचना करपा ती करात. अशे तरेचे हाका खातें मेळटलें ताका खातें मेळटलें आमकां खबर ना.
पूण एक गजाल भाजपचे फुडारीच आमकां परपरत सांगतात की अकार्यक्षम मंत्र्यांची कडली खातीं काडटले. आतां अकार्यक्षम मंत्र्यांक काडपाक जाय खरें म्हळ्यार. तांची खातीं काडून उपकारना, कारण खातीं कार्यक्षम मंत्री तुमी कशे ठरयतले. ताणें अशें आमकां सांगलें की ना, आतां जिल्हा पंचायत वेंचणूक जावपाची आहा, ताजे उपरांत नगरपालिका वेंचणूक, थंय पळय जे मंत्री बरें काम करतले तांची खातीं उरतलीं. सो हें सगळें घुसपाक उरवचें. म्हाका दिसता एक राजकीय निर्णय लोकांचे नदरेन जावपाची गरज आहा. लोकांचे प्रश्न, शहरांचे प्रश्न सुटनात. शहरांनी खूब गोंधळ निर्माण जाला. मायनींग सुटना, प्रॉब्लेम निर्माण आसात. PWD, गोंधळाची खातें, अशी कितलीशीं खातीं आहात. पंचायत खातें न्ही तें चल्लां, अशी कितलीशीं खातीं आहात जंय कार्यक्षम मंत्र्यांची गरज आसा. कोण दिगंबर कामत मरे ताका आनीक वजनदार मंत्री अशें न्ही. गोंयान भितर पक्ष संघटना, पक्षाचे पळय जे कोण अशे निपूण कौशल्यपूर्ण जे पळय सदस्य आहात ते आनी सरकारांतले मुख्यमंत्री हांणी एकठांय बसून अशा खात्यांचो नियाळ घेवपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. माझे घर योजनेखाला घरा कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले. 1972 साला पयलींची घरां कायदेशीर करपा खातीर लोकांक 1000 रुपया फारीक करचे पडटले. जाल्यार सरकारी तशेंच कॉम्युनिदाद जमनीचेर जांणी घरां बांदल्यात तांकां घरां कायदेशीर करपा खातीर नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजे घर योजने संदर्भात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पंचायत सचिव, स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच आणि पंच वांगड्यांकडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. म्हजे घर योजनेखाला घरा कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले. अर्ज केल्ल्याच्या 7 दिसां भितर पंचायत आणि नगरपालिकांक संबंधित मनशांक घरा कायदेशीर जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवचे पडटले. 1972 पयलीं रस्त्या कुशीक दुकानां आशिल्ल्यांकूय हे योजनेचो फायदो जातलो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आल्वारा, मोकासो, कोमुनिदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातली. 400 चौखण मिटराचो प्लॉट तशेंच घर आनी घरा भोंवतणची 2 मीटर जागा कायदेशीर जातली. त्यान फुडें कायदेशीर परवानगी घेवचे बगर कसलेच बांदकाम करपाक मेळचें ना. बेकायदेशीर बांदकामां करप्यांचेर पंचायत, मामलेदार आणि पुलिसांक कारवाय करपाचो अधिकार दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. 1972च्या पयलींची घरां कायदेशीर बांधण्याता म्हणजे म्हणटा आसतना म्हटलां की 1972 पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर बांधण्याता हे सांगता आसतना आज संदीप जॅकीस उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की तांकां घर कायदेशीर आसा अशी खंयचीच सर्टिफिकेट तेंच्या कडेन नासली. आतां ती दिवपा खातीर 2 सर्टिफिकेट्स ज्यो आमी दिता. एक ताजो प्लॉट हो जो आसा हो सेटलमेंटात आसा हो प्लॉट दिता. हांव टेक्निकली वतना कितलो आसतलो कितें आसतलो ताजेर सुरेंद्र नायक उलयला. दुसरी पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ताका सर्टिफिकेट दितले आनी ही डायरेक्टली सेक्रेटरीक पावर आसा. खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक सुद्दां रावपाची गरज ना. विदीन द 7 days सर्टिफिकेट सेक्रेटरी शूड इशू द सर्टिफिकेट. ताणें एप्लाय केल्या उपरांत तेका तुजें घर लिगल आसा किंवा तुजें घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही तेका सर्टिफिकेट मेळटली. घडये कदाचित थोड्या जाणांक तुमी म्हणटले की ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटीचो फायदो कितें. म्हाजें घर तर आसात, पण एक म्हणजे ताका पूर्णता कायदेशीर मान्यता दिवपी ही सर्टिफिकेट आसतली. आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर तो जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक वयतलो किंवा तुमच्या फुडल्या जनरेशनांतलो कोण जरी कन्स्ट्रक्शनाक गेलो आसत जाल्यार ह्या दोनूय सर्टिफिकेटीचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक आनी लिगल ह्या दोनूय गोष्टीं जो आसा पळय न्ही आनी फायनान्शियली आनी लिगली ह्या दोनूय गोष्टींचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांगासर हांव सांगता आसतना इन्क्लुडींग जांची शॉप्स 1972च्या पयलीं रोड लायनींग आशिल्ली आनी आतां थोड्यो पंचायती जांकां डेमोलिशन काडपाक लागला ताजोय बी फायदो जो आसा पळय न्ही हो त्या शॉपवाल्यांक सुद्दां जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजे घर योजनेखाला कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां खरें. पूण आल्वारा, मोकासो, कोम्युनिदाद सरकारी जाग्यार आशिल्लीं कितलीं घरां आसात जी कायदेशीर जातली तांचें सर्वेक्षण मात सरकारान केल्लें ना. ताका लागून मुखावयलो जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुके खातीर सरकाराचो हो राजकी स्टंट तर न्हय मू असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आल्वारा, मोकासो, कोम्युनिदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातलीं म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुरगांव, वास्को आनी मडगांव मोती दोंगराचेर सगळ्यांत चड बेकायदेशीर घरां आसात. गोंयांत फुडाराक जिल्लो पंचायत आनी मुखार 2027 गोंय विधानसभेची वेंचणूकय आसा.
तेन्ना ह्यो वेंचणुको दोळ्या सामकार दवरून केल्लो हो राजकीय स्टंट तर न्ही न्हय असोय प्रस्न उपरासले बगर रावना. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. घरां लिगलायज कायदेशीर करपाची पळय जी घोशणा आसा आनी विधानसभेनूय ते संदर्भान कायदे पास केल्यात, ते कितले तरेन अंमलबजावणी ताची करप शक्य, कितले तरेन कार्यवाही ताची जावंक शकता हाच्या संदर्भान म्हज्या मनान दुबाव आसात. इतल्या खातीर कायदे आसात, वेगवेगळ्या जमिनीचेर जी आक्रमणां जातात ते संदर्भात कायदे आसात. दुसरें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आसा, म्हणजे खंय घरां बांदूंक शकतात, खंय घरां बांदूंक शकनात, घरां कशे तरेन बांदूंक शकतात, घराची उंचाय, घराची एकूण बांदणी हाच्या संदर्भात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसात न्ही. आतां सरकारान जेन्ना जेन्ना कायदेशीर अशे तरेची बेकायदेशीर घरां पळय तयार जाली ताचेर एक्शन घेवना, ही सरकारची घाळपण न्ही. म्हणून ती घरां लिगलायज जातली ह्या संदर्भात हें सरकारचें पळय जें कितें धोरण किंवा भुमिका ही पटपाकूच शकना. दुसरी अशी कितलीं घरां गोंयांत आसात, गोंयकार म्हणटात 95% गोंयकारांक ताचो लाव जातलो, पूण 95% खंय घरां आसात, ह्या 95% घरांनी कितले लोक रावतात, कोण लोक रावतात हाचें कसलेंच सर्वेक्षण सरकारान केल्लें ना. म्हाका म्हत्वाचें दिसता वास्को म्हणजे मुरगांव तालुको, तातूंत भितर आयले दाबोळी मेरेनचे सबंद भाग, थंयची तर सर्रास लोकांनी बेकायदेशीर घरां केल्या. आमी खुबशे कडेन पळयतात, बायणा एरियेन पळयतात बेकायदेशीर, थंय तर एक ते वर झोपडपट्टी आशिल्ली, ती झोपडपट्टी काडली नाल्यार तीय घरां सामकी दर्यावेळेर आहात तीय कायदेशीर जावपाची. CRZ एरियेन आतां सरकार म्हणटा तीं घरां आमी लिगलायज करतले. CRZ कायदो आसा, तो कायदो खर सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या संदर्भात सतत बडी मारता, हायकोर्ट बडी मारता. हें म्हाका खरेंच एक घुसपागोंदळ दिसता. हो एक ताका लागून हांव म्हणटा हें सबंद राजकीय घोशणा ती अंमलबजावणी जावपाक डिफिकल्ट. लोकांक जर खरें जेन्युइन जर खरें घरां जाय न्ही जाल्यार सरकारान जागे ठरोवचे, थंय घरां बांदून दिवची. अशे तरेचे हाजे पयलीं 20 कलमी कार्यक्रम जाल्ले आसात. सो उगाच बेगिटीच सरकारचे घरां जमनीचेर, कोमदादीचेर, सार्वजनीक जाग्याचेर सरसकट लोकांनी घरां बांदली आनी ती सकट लिगलायज करून उडोवप. 2019 मेरेन जर सगळीं घरां जर लिगलायज जाली कशें आतां हाजे फुडें मागीर ताका लागून आनीक झोपडपट्टी तयार जातल्यो, आनीक सार्वजनीक जागे दिसले, लोक घरां बांदीत सुट्टले, बेकायदेशीर गजालीक मूत येतलो. म्हाका दिसता हो एक घातक पायंडो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कलांगूट मड्डवाडो वाठारांत थळावो नुस्तेकार क्रूज फर्नांडीस हाच्या 2 खोपींक उजो लागलो. खोपीत आशिल्ल्यो बोटी, नेट आनी हेर सामानांक उजो लागिल्ल्यान सुमार 20 ते 25 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हो उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. सिगरेटीन बेस्ट तो पेटवना सर तो न्हू मुद्दम शुअर शॉट मारा दिसा कोण मुद्दम जाणा जावन घालला. आतां सिजन लागीं पावला न्हू, पेट्टा सिगरेटीन न्हू पेटपाक न्हू बेश्टेच कितें. आतां सगल्यो खोपी ओल्यो आहा पावसाच्यो, बेश्टे सिगरेटी तुका पेटपाचो ना उजो. ते ट्युरिस्ट येता न्हू, ट्युरिस्ट येता कितें ट्युरिस्ट येता म्हणल्यार सगळे ट्युरिस्टाचेर घालूंक जायना न्हू. तें आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना ट्युरिस्टान घालला म्हणून सिगरेटीचो. कितें डावट कितें म्हणजे फूल डावट तो मुद्दम घालला म्हणून कळटा, तेका लागून पेटला न्हू, नाल्यार बेस्ट तो पेटोना. कितें दोन खोपी आहा, हे पळय 2 खोपी आहा, कांयच उरोंक ना पळय हांगा पळय. नाल्यार पळय फुडल्यान तरी पेटला न्हू सर, फुडल्यान पळय बांबूंक पासून पळय कांयच जावना. ट्युरिस्ट बसता हे फुडल्या सायडीक न्हू, हे सायडीक पयले कोबाय जाला सगळे. भायर गेल्यार म्हाका पळोवतना धांवन येयलो, म्हाका एक घेवन जालो म्हाजी हो बळंगा आनी शेर हे पळय कोणें कितें घातला उजो ओके ना तेचो देव जाणा, पूण सद्या एका 20 लाखा 20-25 लाखाचे नुकसान जाला. कितें आतां इतली भिरांत आजकाल की आमची खोपी आहा, दुसरे खोपींक पेटोवंक म्हणून उजो आनी दुसरी खोपी आहा. कितें गव्हर्मेंटान मात तरी फुडें आमची नोदल मारची आनी आमकां हेल्प करची की त्या उर्माला ताका कितें तरी दिवचें. सगळी खोपी आहा आनी एक खोपी तुमचो पडलो 2 खोपी तेजे आनी कितें सामान तेजे शेकाचें आनी इतलें आनी कांयच उरोवंक ना.
तेजे कित्याक स्टॉक आतां कमा जालो कितें कितें आहलें सर? तेजें जालें तेजो बायको फोन आलो कुटुंबाचो तेचे शेकाचें सामान आनी 2 शेकाचें सामान तो म्हणटा आनी कांयच उरोना म्हाका दिसता त्या गोवोरमेंटान मात तरी आमचे नदर मातशें आमकां कितें तरी फार करचें तेका धांवन येयलो ताका सांगलें खात्यान तो येवन मातशें तें फोन मारलो तेका बायक येयली वाडपाक बडी जावन पळय साडी नांग ती बायक येयली तेजे कोण गॅस्टान पयलें म्हणजे कोण ट्युरिस्टान पयलें की उजो पेट्टा म्हणून? धांवन येयलो अच्छा. तो ताका सांगलें म्हाज्या ओके. कितल्यांक हो उजो पेटलो? बडी जावन वडे जावन नेटान पेट्टालो. ओके. पायप दिला पाणी भर चवथीच्या तोंडार दिवचलच्या भोवतेक वाठारांत नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांचे खासा करून गृहिणींचे हाल जाल्यात. नळांक उदक येनाशिल्ल्यान लोकांक वळवळे काडचे पडल्यात. शुक्रारच्यान हे नळ सुके पडल्यात अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. दिवचल म्हालात उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पाडोश्याच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक अडचण निर्माण जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाचे पुरवण जावपी वाठारांनी मोठो प्रश्न उप्रासला. नळ सुके पडिल्ल्यान दिवचल शहरा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक खासा करून बायलांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. देखून चवथी पयलीं हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळावे करीत आसा. सकाळच्यान उदीक ना आमचे हाल जाले उदकाचे ते केन्ना येतलो नळ. आतां चवथीचे दीस सगळें धुवन पुसूंक जाय न्हावपाक जाय आनी बांय आहा ती पयस आहा. सकाळच्यान उदीक हाडून जीव जालो काबार आमचो. आनी आतां चवथी कडेन नाका आनी चवथीचे दीस येयले लागीं. चवथी कडेन अशेंच तर जाय नळ वचा जाल्यार खंयचें उदीक आमी हाडपाचें? हा तुम्ही सरकारा कडेन कितें मागता? सरकार कडेन आमी मागता कितें बेगीन चालू करचें तें मिशीन कितें मोडला पळय तें सारकें करपाचें. इतकेच उपकार मागता आनी कांय मागना. चवथीक जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार हाल जातले. हाल जातले आमचे. नळ ना जाल्यार हाल जातले चवथी कडले. हेच्यान पयलीं अशें केन्ना हाली जाल्ले बी उदक? ना अशेंच केन्ना जावंक ना. शुक्रारा फातोरच्यान उदकाची ही समस्या निर्माण जाल्ली आसा. नळांक धड उदक नाशिल्ल्यान दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक बिघाड जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद आशिल्ल्याचें कळटा. देखून पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान उदकाची पुरवण जावपी दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्रारच्यान उदकाची समस्या गंभीर जाल्ली आसा. शुक्रारा सांजे मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत जातली असो विस्वास संबंदीत खात्याच्या सुत्रांनी व्यक्त केल्लो. मात शेनवारा सकाळ मेरेन नळांक उदक येवंक नाशिल्लें. नळांक उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जाल्ले आसात. गृहिणींच्या तर दोळ्यांतल्यान दुकां गळपाची पाळी आयल्या. भर चवथीच्या तोंडार उदकाची ही समस्या निर्माण जाल्ल्यान लोकां मदीं नाराजी पातळिल्ली आसा. केन्ना एकदां नळांक उदक येता ताची खासा करून गृहिणी वाट पळयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे नुस्तें मार्केटा लागसार मिरामारच्यान येवपी खासगी बसीचो अपघात जालो. बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस सरळ अष्टमीच्या फेरयेंत घुसली. फेरयेंत जाल्ले 3 स्टॉलांचें लुकसाण जालें अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. ह्या अपघातांत 3 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर GMCत दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा.
4 लोग 3 बंदा मेरा है, एक मौसी है। हाँ, हमारी मौसी है। आपका शॉप था? कितने मतलब पैसों का नुकसान हुआ है अभी तक? कोई नहीं, माल बहुत गलत है। मिनिमम कितना? कपड़े का है, कॉस्मेटिक है, कपड़ा है, दोनों है। कितने बजे ये इंसिडेंट हुआ? 8:30 बजे। और वो जो ये बाइक अंदर गई इसके साथ, वो क्या पार्क करके वाला क्या था, पार्किंग के अंदर था, पार्किंग के अंदर सो रहा था, तो वो भी लेके गया। वो ये गाड़ी अंदर है, दिखता है। 4 लोगों को मतलब लगा है, इंजर्ड है। अभी उनको किधर शिफ्ट किया है? जेएमसी में लेके गया। हाँ, ये 108 हांवें खबर ना आमकां कितें जालें पळय तें. सो आमी हांगाल्यान मिरामार वयताले आमच्या कामाक लागून. सो आमी एक बस पयली ओके. आनी पुलीस जायते ट्राय करताले व्हरपाक. सो तेंची ती व्हराना आली, कित्याक तो फातर शिरकाल्लो आपोवनाक. सो मागीर कितें केलें आमी एक ट्राय केलो, कित्याक बसकार म्हणल्यार आमचेच न्हू. सो आमी एक ट्राय केलो करपाक. आमी जे काडले आनी तो फातर काडलेलो. सो आतां आमी क्रेनीक रावता. ओके. पूण शॉपांचे बीन नुकसान जाला न्ही? कांय खबर ना गोंय कितें जालां पळय तें. आमकां कांयच आयडिया ना. पूण तो ओनर कोण तोय खबर ना. ते ओनरान येता सांगला आमकां. ओके. सो आमी ते ओनराकूय रावता आनी ती गाडी भायर काडपाक रावता. पूण खंयची ही बस आता? ही कॅसिनोक चलता. हां, ओके बिग ओके. लेडी कॅसिनोक चलता. हां, ओके. तांचो ओनर अजून येवंक ना? कांय खबरूच ना कोणाची कितें पळय ती. बिकॉज 8:30 इन्सिडंट जाला खंय न्ही? हय, आमी पणजे येयल्ले आमच्या कामाक लागून. ओके ओके. सो आमी वयताना पळयलें की बस येवन शिरकाल्या पळय ती. सो तेका लागून आमी हेल्प करपाक म्हणून येयल्ले. हेल्प करपाक? हय. ओके. सो ड्रायव्हरी म्हाका दिसता पुलिशेन घेवन गेले त्या ड्रायव्हराक. ईडीन काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार के.सी. विरेंद्र उर्फ पप्पी हाका सिक्कीमांतल्यान अटक केली. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला ही कारवाय केल्या. के.सी. विरेंद्र उर्फ पप्पी हांचेर ऑनलायन आनी ऑफलायन सट्टेबाजी रॅकेट चलयल्ल्याचो आरोप आसा. ह्या कारवायेंत गंगटोक, चित्रदुर्ग, बंगळुरू, हुबळी, जोधपूर, मुंबय आनी गोंया मेळून एकूण 31 जाग्यांचेर एकाच वेळाचेर धाड घातिल्ली. गोंयांतल्या 5 व्हडल्या कॅसिनोंचेर लेगीत धाड घातिल्ली. ईडीच्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत आमदार विरेंद्र हांचे सयत तांची फामील लेगीत आनी तांचे इश्ट वांटेकार आशिल्ल्याचे मुळाव्या तपासात दिसून आयला. 2 दीस घेतिल्ले ह्या धाडीत ईडीन मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जप्त केल्या. ह्या धाडीत ईडीन 12 कोटी रुपया जप्त केल्या. हातूंत विदेशी चलन सुमार 1 कोटी रुपया आसा, जाल्यार 6 कोटी रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्तू, सुमार 10 किल चांदी आनी मालमत्तांची कागदां तशेंच 4 आलिशान गाडयोय जप्त केल्यात. गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. पर्वरे साकून म्हापशा मेरेनचो रस्तो जाल्यार सामकोच काबाड जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सर्वसामान्य लोकांक जावपी हो त्रास सरकार आनी प्रशासनाच्या नजरेन हाडून दिवपा खातीर आम आदमी पार्टीन बायक रायडाचें आयोजन केल्लें. पर्वरे देव खापरेश्वराक गाराणें घालून आपाच्या फुडाऱ्यांनी बायक रायड सुरू केल्ली. म्हापशा देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तांणी हे बायक रायडाची समाप्ती केली. म्हाका दिसता तुमी पळयल्या कशी बॉम्पी रायड आशिल्ली ती. आमचो MLA बेन्झीन हो विशय एसेंब्लीन काडिल्लो, क्रुजांनी एसेंब्लीन काडिल्लो आनी आज तांणी स्वता म्हजे बरोबर म्हज्या फाटल्यान बसून एक मिडल क्लास सामान्य आम आदमी जाका आमी म्हणटा ताजी परिस्थिती कितें आसा ती पळयली. हांवें फाटले फावट सांगलें, आज परत एकदां सांगता, इट इज नॉट सरप्रायझींग. आज म्हाका कळ्ळें डॉक्टर्स कित्याक एडवायज करता की जे न्यूली कन्सीव जाल्या त्या बायलांक रस्ते यूज करचे न्ही म्हणून. कारण इट इज आय थिंक महिंद्रा शूड बी इनवायटेड टू गोवा. ही रॅली ते गांवांनी बी करता पळय खंय तरी बिचोले तांकां ती रॅली आतां हांगा करची म्हणून सरकारान आनी टुरिजमान आमंत्रण दिवचें की खंयच्या रस्त्यांचेरूच करची म्हणून. कारण थंय प्रॉबेबली देर मायट बी बेटर सिच्युएशन देन द कंडिशन ऑफ द रोड्स. आमी पळयले हो एकूच रस्तो जो आसा आज आमी दाखयलो, पूण आज परिस्थिती अशी आसा. मांद्र्यान म्हाका दिसता आमचो श्रीकृष्ण बाब गेलो त्या दिसा, अशी परिस्थिती की रस्तोच ना. अशीच परिस्थिती म्हापशान, म्हणजे हांगाच्यान आमी आतां म्हापशा जर तुमी वचत जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें आमचो बाब सलमान जो आसा, सालिगांव, कळंगोटे, आसागांव केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्या, अंजुना. परिस्थिती म्हणजे उलोवपाची परिस्थितीच ना अशा परिस्थिती रस्त्यांची जाल्ली आसा. कुडचड्यारय काल कोण तरी आमकां धाडिल्ले फोटो दाखयले की परिस्थिती कशी वायट आसा ती. सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा, जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्याक करपाचे आशिल्ले, 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापशा खातीर आनी
पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचो पडटलें. आमी त्या दिसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक दाखोवन दिले की कशी परिस्थिती आसा, इन्क्लुडींग पणजे, तालिगांव जो मेन रोड आसा, तालिगांव दुर्गावाडी, थंयची परिस्थिती अशी आसा की लोक पडटा तरी पूण आमदाराक जाग येना. पणजेची परिस्थिती ताच्या पेक्षा बिकट आसा. पणजे काल तांणी थोडे पुरयल्या, पूण गोंयची जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर एक सिंबॉलीक जो आमी आज एक रायड घेतली, बायक रायड फ्रॉम पर्वरी काप्रेश्वर टू देव बोडगेश्वर. मागता देवाय लागीं की हांकां बरी बुद्ध दिवची. गणेश चतुर्थी 3-4 दिसांचेर येवन आसा. सरकार 4 चवथी पयलीं सांगिल्लें, सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की 4थी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही 4थी चवथ ह्या सरकाराची. मागता गणेश देवा कडेन की तांणी तांकां बरी बुद्ध दिवची, कारण परिस्थिती अशी आसा की ह्याच देवां समोर ज्या लोकांनी गाराणे घाल्ले आनी शपथ घेतिल्लो तातले 8 जाण थंय आसा. मरड धार बांदोड्या बेकायदेशीर सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंडा पुलिसांनी धाड घातली. ह्या धाडीत फोंड्या पुलिसांनी एक पावर टिलरा सयत आनीक एक मशीन जप्त केले. फोंड्या पुलिसांनी अनोळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. मरड धारबांदोडा हांगसरल्या दोंगराळ भागात जी नवीनच सुरू जाल्ली चिरेखण हेचेर शेनवारा राती फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या अंडर PSI कृष्णा गावस यांनी हांगा रेड मारलेली आसा आनी हांगा फोंडा पुलिसांनी एक टिलर मशीन तशेंच चिरे आडवी कट करपाची एक मशीन जप्त केल्लें आसा. राती लेट पर्यंत फोंडा पुलिसांनी अननोन पर्सनाचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. सद्याक पळयल्या स्थिती पळयली जाल्यार ही चिरेखण गेल्या 8-10 दीस पयलीं सुरू जाल्ली आशिल्ले दिसून येता. तशेंच रस्तोय बी नवीन केल्लेलो दिसून येता. सद्याक धारबांदोडा तालुक्यांत एक म्हयने पयलीं ह्याच भागांत बेकायदेशीरपणे खैरीची तस्करी करतना फॉरेस्टान कांय जाणां अरेस्ट केल्ले, तशेंच खैरीचें लाकूडूय जप्त केल्लें. सो धारबांदोडा तालुक्यांत गेले एक म्हयन्या पासून 2-3 रेड मारलेली आसा आनी त्यो खरेंच अश्योच सरकारान लक्ष दवरचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. तर हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम you can study anytime, anywhere. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.